I am not talking about Mandre. Anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. But if not then सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा आम्ही पेडणेकारा वांगडा आहात. I will stand by them from morning. I am with them for this. So we wanted action. That is why we are come over here. PI काढून हे सोपना. PI चा रोल इथून काहीच ना. Let us be very frank. हायस्ट ऑथॉरिटी गॉन चीफ मिनिस्टराची भेट घेतली न्हू आम्ही. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आमी कोणाक आनी कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री इज द होम मिनिस्टर. So we have come to meet the Honorable Chief Minister. We have spoken to him. They have spoken to him. The Sarpanch, the ward members, the Deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय ते लेस दॅन 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो. फाटली 2 वर्सां पळयता मांद्रेन ही ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आनी अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता आनी मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर तकलेर सुद्दां ताजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्या सगळे. कितें जालां तें कळना आनी कित्या खातीर हें. अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले. पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोरजे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खाता आमदार डावट खाता न्हय आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून. तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता. नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकना.